पवित्र सभेच्या सेवेंत आनी तुज्या मोगांत उर्बे बरीत जायचें तांकां दादोसकाय आनी आत्मी संतोश लाभय. तांचें जीवन सार्थक जावं दी आनी तांची जिणी फळादीक जावं दी. कर तूं तांकां चड आनी चड भाग्यवंत उर्बेस्त आनी मोवाळ कितें तें शिकयतात तें जिणेंत करीशें आनी तुजें उतार धैर्यान तांणी शिकयशें तांकां तुजे कृपेन बरं. प्रसंगा मारिफात तांचे विशांत तुज्या सता विशांत उलोवंक मोतीची चिरूकाय तांकां मेळोवन दी. तांच्या आपोस्तोलीक आनी धर्म परगट करच्या वावरांत तांकां प्रतिफळ लाबोवन दी. तांच्या उतरांनी आनी करण्यांनी तुज्या मोगाक खरी साक्ष दिवन दित. दी तांकां गटाय सोम्या कश्ट तेल्यांचे कश्ट हाळू करूंक दणसिल्ल्यांक विशव दिवंक आनी बेजाऱ्यांत आशिल्ल्यांक आत्मीक बुजावण दिवंक धाड सोम्या. चड आनी चड उर्बेस वावराडी तुज्या शेतांत वावरूंक आनी तुज्या पवित्र सभेची सेवा करूंक फावो कर. आमची कास्की विनवण्यो आसा तर मौनपणी ह्या सोम्याक आमी समर्पुया.
आमकां समी समर्पया. ते कोणा दिमी करूंक जाता दिमी गेल्या, जे कोणा जायना बसूनच आमचे समर्पणाचें हे मागणें आमी करया. आमच्या मतीनच हे मागणें आमी करया आनी आमकां ह्या सोम्याच्या हाताखाल समर्पया. सर्गींच्या बापा, ह्या साक्रामेंतांत उंड्याच्या रुपाखाल खरोच हजर आसच्या तुज्या पुता सरशीं आमी येता आनी ताच्या मारिफात आमच्या जिणेची समर्पण करूंक आमी खोशी व्हरता. स्विकार कर बापा आमचें जिवीत, तें तूं पवित्र कर आनी तुका मेस्वोवचें कर. तुजे सावनच लाभलें हें जिवीत आमी तुकाच समर्पिता. ससणतण आमचे विशयांत तुवें चिंतलें आनी आमकां रचलय. तूं जावन आसाय आमचो रचणार आनी धनी हें सत वळखून आमकां मरयेन जेजूक तेंपलांत भेटयल्ले परी म्हाकाच हांव जेजू मारिफा तुका उपसिता. स्विकार कर सोम्या आमची ही जिणी. ह्या जिणयेचे हर एक घडी तुज्या भाग्यवंत कुशेक खाल जावन जियोंक आमकां फावो कर. ह्या जिणयेची वर्सां चड जावं वा उणी जावं तुज्या मोगान ती सारूंक आनी फळादी करूंक आमकां तुजी कृपा लाभय. उपसिता हांव सोम्या तुका आमी आमची ही काळजां तुज्या मोगान ती तूं बर आनी तुज्या काळजा सारकी मोवाळ आनी दयाळ कर. खाण उडय सोम्या त्या काळजांत हांव सर्व द्वेश आनी मसर, गर्व आनी स्वार्थ जावन दित सादी आनी बळी मोगाळ. सोम्या देवा तुका उपसिता हांव आमची कूड ती निस्कळ नितळ आनी भलायकेवंत कर. ह्या आमच्या कुडीच्या शिरांनी तुजो दैवीक जीव पाशार जावं दी आनी ही कूड पवित्र करून दी. तूं सोम्या सदांच आमचे थंय राव आनी आमच्यो ह्यो कुडी तुजीच तेंपलां कर. तुजे संगी आमी आमची कूड पुना जिवंतपणांत अनंत बरीत जावन ससान सूख भोगूंक फावो दी. तुका समर्पित हांव सोम्या आमचें तें आसचें सर्व बरेंपण, सर्व बरेंपणाचो सागर जावन आसच्या तुजे तावन आमी तें घेतलां. तुवें आमकां दिल्याय ती देणी आमी वापरून वृद्धी करून ह्या मारिफा तुका महिमा दिशें कर आनी तुका मानवांच्या सुगुणांनी दिसान दीस आमी वाडाशें कर. स्विकार कर सोम्या सर आमचें सुख आनी दुख, संतोश आनी बेजाराय, क्रेस्काय आनी दुर्बळकाय, हांसो आनी रडणें ह्या सर्व मुखांतर तुका आमी बोगिशें कर आनी तुका जावन जियेशें कर. अर्पीत हांव तुका सर आमची चिंतना, आमचे अत्रेक आमच्यो गरजो आमची चिंतना तूं जाणवायन बर. आमचे अत्रेक सुफळ कर आनी आमच्यो गरजो जारी कर. तुज्या हातांत आमी सोडटा सर आमच्यो राटावळी, आमची योजना, आमचो वावर, आमचे कश्ट, आमची भलायकी, आमची पिडाशिड आनी आमचें ज्ञान ह्या सर्व मुखांतर सोम्या तुज्या खातीर आमी जियेशें कर. आमी काडचें हर एक मेळ तूं सांबाळ. आमची सर बरी कामां तूं पोंताक पावय आनी सर वायटा विघ्नांतलें आमकां तूं निवार. तुज्या गोपांत ओपून घे सर आमच्या मोगाच्या मनशांक, आमच्या कुटुंबाच्या सर्व सांद्यांक, आमच्या इश्टांक, आमकां बरेंपण केल्ल्यांक आनी आमकां वायट मागिल्ल्यांक पर्यंत तांकां संतोश भरीत कर. सर तांच्या गरजांनी आनी कश्टा आकांतांनी जातू तांचो भद्र आसो. समर्पित हांव सोम्या तुका सर आमची अस्कतकाय, आमच्या सुखी आनी पातकां ती आमच्या जिणेचो एक वांटो जावन आसात. आमच्या पातकां तूं बक्षी
आनी आमच्या अस्कतकायेन तूं आमकां आदार दी. प्रत्येक करून तुज्या मोगातान पयस वेच्या दुराद्रश्टांतले आमकां सर्व सांबाळ. निमाणे सोम्या तुका आमी समर्पिता आमच्या जिणेची निमाणी घडी. आमच्या मरणा काळार आमकां तूं पाव. तुज्या पुतान आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्तान कुर्सार सोंसुल्ल्या आट्या आनी वळवळ्यांक आमच्या मरणाच्या आट्या आनी वळवळ्या आमी मेळयता. तुजी कुशी वय जाल्यार आकस्मीक आनी ना तयार मरणांतलें तूं आमकां निवार आनी एक भागी मरण आमकां फावो कर. अशें ससनाच्या ससनाक तुजे संगी तुज्या पुता मारिफात पळयता तुज्या एकवटांत अनंत सुख भोगूंक आनी तुजी महिमा गोवंक आमकां फावो कर. आमेन. मौनपणे ह्या सोम्याचेर आमी दिश्ट लावया. तसो मोग भोगूंक आमी आयिल्ले आसता. तसो मोग आमी भोगया. ताचे सांगातपण आमी भोगया. ताका आमचे संगी व्हरया. ताचे हजारपण सांगातपण आमी आमच्या कुटुंबांत आशेवन ताका जगतो जागा आमी दिवया आमच्या कुटुंबांत. जें खंय ताचे सांगातपण आसा थंयसर मोग शांत समाधान संतोष सदांच रास करता. ह्या सोम्याक आमी घेवया. ह्या वेळी ताचे बेसांव आमी घेवंक आमकांच आमी तयार करया. दिमेर आमी पडया आनी ताचे बेसांव आमी आपणावया. हे देवा विची सक्रमेंताका तुज्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचें तें आमी बगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेता आनी राज करताय ससनाच्या ससना.
ल्हाना व्हडा संगी वर्णिता तुका दया सर संसाराच्या. मोगाचनो आयच्या दिसा ह्या पवित्र तळार जुजेवाज बापाच्या मजतीन बरेपण जोडूंक हांगासर हजर जाल्ल्या तुमकां सर्वांक आमच्या सर पाद्र्याबांच्या नांवी बरो येवकार हांव मागता. कितें आमी आशिल्ल्या कितें आमी मागोवंक कितें आमी सोदूंक आनी कितें आमी जोडूंक आयल्या हें सगळें ह्या पवित्र तळार आमचो पात्रोन जुजेवाज बाप देवातान आमकां खंडीत मागोवन दितलो म्हणल्या विश्वासान आमी हांगासर आसां. सोमेज तांचे काळजाचे यात्रेक सुफळ जावं दी म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा. आनी ह्या संदर्भी हांगासर मिसा दिले इरादे तुमच्या मुखार हांव दवरतां. एंड्रिया सिक्वेरा कंकनाडी अर्गान जावन ताच्या बऱ्या भलायके खातीर वलेरियन डिसोजा आमेबळ अर्गान जावन रॉबर्ट डिसोजा पुत्तूर अर्गान जावन अरुण डिसोजा वोग्गा अर्गान जावन अलेक्स डिसोजा ताच्या आत्म्या खातीर अरुण ताणें दिला वोग्गा रोशन लसरादो ताच्या आत्म्या खातीर अरुण ताणें मीस दिला. घरच्या आल्मा खातीर आलिस डिसोजा वोग्गा आलिस डिसोजा अर्गान जावन मीस दिला वोग्गा. जेम्स डिसोजा नारांपाडी अर्गान जावन अनिल सुनीता रोड्रिगस हॉस्पेट अर्गान जावन फ्रांसीस क्रास्ता फजीर अर्गान जावन प्रदीप मोंतेरो मंजेश्वर अर्गान जावन झेवियर डिसोजा एरमाटी मुडिपू. राजेश पवित्रा मनेला गिल्बर्ट डिसोजा बसरूर हेनरी डिसोजा बचपे पीटर आनी कुटाम शिरवा. प्रिया फेर्नांडीस बऱ्या भलायके खातीर शिरवा. अनिल मार्टीन वेणूर ही सर्व अर्गान जावन स्टॅन शांती फेरावो वेणूर. लिओ डिसोजा राणीपुरा एंटोनी डेसा पांगळा. सावियो शंकरपुरा बऱ्या भलायके खातीर. लोलिटा बेळवाय ताच्या इराद्या खातीर. वाल्ली डिसोजा विटला अर्गान जावन वलेरियन डिसोजा ताच्या बऱ्या भलायके खातीर आमेबळ. लुसी डिसोजा ताच्या आत्म्या खातीर पियुस डिसोजा मिस्तेंचे उपनंगडी. वलेरियन डिसोजा आमेबळ अर्गान जावन ICU थावन वॉर्डाक शिफ्ट जाल्ल्या खातीर अर्गान जावन ह्या कुटुंबादारांनी मीस दिलात. प्रिमल ग्लेनिशा डिसोजा वर्काडी अर्गान जावन जुलियाना डिसोजा ताच्या आत्म्या खातीर असुंता मोगर्नाड. प्रिविशा डिसोजा मनेला अर्गान जावन रॉबर्ट डिसोजा मनेला ताच्या इराद्या खातीर. डिशा मेलिशा पिंटो फजीर अर्गान जावन सियन मॉरस मडांत्यार अर्गान जावन बॅप्टिस्ट कुएलो आनी कुटाम पुत्तूर अर्गान जावन एंटनी नितेश फेर्नांडीस नित्यादर नगर. आयवन ग्रेसिल्ला डिसोजा लोरेटो अर्गान जावन तशें प्रमिता स्टेनिल्ला डिसोजा मुडिपू अर्गान जावन ह्या सर्व ते सवा सोवे आमच्याय वैयक्तीक इरादे देवा मुखार आमी दवरया आनी आमी आशेवचें सगळें तसो बरो देव आमकां फावो करून दी म्हणून मागया. ह्या संदर्भी ह्या पवित्र तळाक दान दिल्ली तशें जेवणा खातीर कुमक दिल्ल्या तांकांय तसो बरो देव आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हणून ह्या मिसा वेळी आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. ख्रिस्त मोगाच्या भावना आनी भयणीनो सांजुजे वास हाच्या पांयान तळा येवन तसो मोग बघून देवाक अर्गां दिवंक आमी हांगासर जमल्या. खंडी सावन सांजुजे वास मुखांतर आमकां सभा रितीचें बरेंपण वैयक्तीक कुटुंबाक जालां आसता. सर तें बरेंपण नियाळून हें पवित्र बलिदान देवाक समर्पण आमचीच मनां आमची काळजां आमी नितळ करया. एक घडी भर आमचे दोळे आमी दंपया. आमी अंतस्करणाची सर्ती आमी करया. परत नितळ काळजान आनी मनान हें पवित्र बलिदान देवाक समर्पण करूंक आमकांच आमी आयते करया.
आमी आदारिल्ल्या सर पातकांची करी दुग्धन सांगाता आमी म्हणया हांव पातकी सर पददारा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्य हांव सरण सांगता मनान चिंतून तनात सरण वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या होम जा अपराध होम जा व्हड अपराध ह्या पासत भगवान सदां सामका मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनाधिकारात म्हणून प्रार्थना मागता सर पददा देव आमची काकोळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससच्या जिविता फावो प्रार्थूया सर्वेस्परा आमच्या बापा सांजुजे वासाक परसळीत मागण्या आनी दुर्बळकायेची जिणी जियेवन तुजे परजेक देखी बरे जिविता मुखांत्र साक्ष दिवंक फावो केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता आमी ताच्या पावलांनी चलोवन मागण्याच्या आनी दुबळकायेच्या स्पिरितान नवे जिणयेची साल धरूंक आमकां फावो करून मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना या प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप सर्वेस्पर अशें उलयता इस्रायेला सर्वेस्परा तुज्या देवाची परतून ये कित्याक तुज्या अपराधाक लागून तूं पडलोय सांगूंक जाय ती उतरां घेया आनी सर्वेस्पराशी परतून येवन म्हणा आमचो अपराध काडून उडय आनी बरें आसा तसो स्विकार कर बैला बदला आमच्या वोंटाच्या उतरांनी केल्ली स्तुती आमी तुका भेटयता आसिरियाच्यान आमची सडवण करूंक जायना गोड्यांचेर आमी आनीक सावार करची ना आमच्याच हातांनी केल्ल्या वस्तूक आमचो देव म्हूण सांगची ना तुजे थंय अनाथांक दया लाभता हांव तांचे अविस्वासीपण पयस करून तांकां बरी करतलो सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तांचो मोग करतलो कित्याक म्हजो राग तांचे वयलो पयस गेला हांव इस्रायलाचेर दवा परी पडतलो साळका भशेन तो फुलतलो आनी लेबानोनाच्या देवदार रुखा परी तो पाळांक घेतलो नवे फांटे ताका पुरतेले ताका जैतून रुखाची सोबाय आसतली आनी लेबानोनाचो परमळ आसतलो म्हज्या सावळेक ती परतून वस्ती करतली ती परतून गोवांचें पीक काडटली एका दाखवाली परी ती फुलतली लेबानोनाच्या दाका सोऱ्यां परी ती प्रसिद्ध जातली एफ्राइमाक मुर्ती कडेन आनी कसलो संबंद आसा हांवूच ताचे मागणें आयकता आनी ताका राखता हांव एका 5व्या सरू रुखा सारको म्हजे वरवीं तूं सुफळ जातलोय जो कोण शाणो आसा तो ही उतरां समजून घेवं जो कोण जाणार आसा तो तांचो अर्थ शिकूं कित्याक सर्वेस्पराच्यो वाटो नीट प्रामाणीक मनशां तांचेर चलतात पूण पातकी मनशां तांचेर आदलोन पडटात देवाचें उतार्यें देवाचे वडपकार श्लोक म्हजें तोंड तुजी कीर्त नावाडटलें
मुझे तोंड तुझे कीर्तना वाटले काकुळदारा देवा मुजी काकुळूत कर भोव कणवळ्या देवा मुजे गुन्यांव पुसून काड तूं म्हाका म्हज्या अपराधाच्या कथांतलो नितळ कर म्हाका म्हज्या पातकाच्या चिखलांतलो मुझे तोंड तुझे कीर्तना वाटले तूं आशेताय मनशाच्या सत्ती जिवनाक तर बर तुजी जाणवाय म्हज्या अंतस्करणांत हिसोब जडाच्या पालयान उदक शेणावन म्हाका निर्मळ कर आनी हांव साप सुपाय जातलो म्हाका धुवन काड आनी हांव हिमाप्रास धवो जातलो मुझे तोंड तुझे कीर्तना वाटले एक नितळ काळीज म्हाका रोसोन दी देवा आनी नव्यान एक दृढ मन म्हजे थंय आसा कर तुज्या दोळ्या मुखा वयलो म्हाका पयस उडयनाका तुजो पवित्रत्मो म्हजे तावन काण व्हरिनाका मुझे तोंड तुझे कीर्तना वाटले तुज्या सडवणेचो संतोष परत्यान हांवें बोगासो कर एक उदार मन दिवन म्हाका तीर कर सर्वेस्परा उगड म्हजें वोंट आनी म्हजें तोंड तुजी कीर्त नावाडू मुझे तोंड तुझे कीर्तना वाटले सांगलां तें सगळें तुमच्या मनांत हाडटलो हालेलुया 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 सर्वेश्वर तुमचे सवे असो तुमचे सवे आसो मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येशूया पळया हांव तुमकां वाकडां मदें बकरेशें धाडटां देखून सर्पा बरी चतुर आनी पारव्या बरी सादे बोळे जाया मनशा लागीं सत्रायण चला कित्याक ते तुमकां निती सभेक आदान करतले आनी आपल्या सिनोगोगांनी तुमकां जरबन मारतले म्हजे बसो तुमकां राया आनी अधिपती मुखार झडतेक रावयतले पूण तांकां आनी हेर जातीच्यांकी तुमी साक्षी जातल्यात तुमची जर्ती जावच्या वेळार कशें आनी कितें उलोवचें म्हणून चिंता करिनाकात कितें उलोवचें म्हणून ते घडये तुमकां कळीत जातलें कित्याक उलयतले ते तुमी न्हय बगार तुमच्या बापाचो प्रेरक आत्मोसो तुमचे उदेशी उलयतलो भाव भावाक आनी बापूय आपल्या भुरग्यांक जिवीशी मारच्याक धर्ण दितलो भुरगीं आपल्या माय बापाचेर उपराडटलीं आनी तांचो जीव काडयतलीं आनी तुमी म्हज्या पाटलावदार म्हणले खातीर समेस्त तुमचो द्वेश करतले पूण शेवट पर्यंत थीर रावता तो बचाव जातलो एक शारान तुमकां दग दितना आनी एक शाराक पळून वसा खरेंच हांव तुमकां सांगतां मनशा पोत येवच्या आदीं इस्रायलाची शारां तुमी भोंवन काबार करचे नात देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त थंय भोवमोगाच्या भावना आनी भयणीनो देवातावन लाभले ते मिसांव समी जेजू पूर्ण करच्या त्या वखता संपूर्ण करच्या वखता आपले मिसांव मुंदरसून वरी जाय म्हणल्यार त्या आशेन ताणें 12 शिसांक विंचलेले ते विंचलेले शीत जेजू संगी सदांच आसले जेजूचे शिकोवण ती आयकले आनी जेजूच्या शिकोवणेक प्रकार चलोवंक पेसाडले तितलें नासता सुम्या जेजून परत
72 जणांक ताणें विंचले आनी धाडले आनी ताणें बेस्टेन्स धाडूंक ना. तांणी जेजूचे मिसांव मुंदरसून वचच्या त्या वखदां थोडे इशारे ताका दिल्ले आनी आतां आमी आयकल्ले ते सुवार्तेचे वाचाप ह्या इशाऱ्याच्या अर्दो वांटो जावन आसा. कसले इशारे तो दिवंक शकता? आपल्या जिणेंत कितें पाळलें गी, कितें भोगलें गी, कितें अणभवसिलें गी, तेंच आपल्या शिसांकी भोगूंक मेळटलें म्हणलें ते खात्री तो ह्या इशाऱ्या मुखांतर आपल्या शिसांक तो दिवंक शकता. तर जेजू कितें ताणें भोगलें? पयल्यान पयलें एक पुर्विल्ली जानवाय ताचे थंय आसली. कसली ती जानवाय? जो कोण म्हजे विशीं उलयता, म्हजे विशीं सांगता, ताका थोडे मात स्विकार करतले आनी साबारण नाकारतले. कित्या खातीर आपल्या जिवितांतच साबार जाणांनी ताका ताचें उतर आयकलें आनी तें पाळोवंक पेसाडलें. जाल्यार आनीक कुशीन जुदेव आनी मतबारी साबार जण ताचें उतर आयकोंक नात. अशें म्हणटा आसतना जे मिसांव जेजूचें आसलें गी तें मुंदरसून वता आसतना असलो तूं अणभव आपल्या शिसांक लाभतलो म्हणलो तो एक संदेश जेजू दिवंक शकता. म्हळ्यार जो कोण जेजू विशीं उलयता तुका केदींच नाकारच म्हूण सांगूंक जायना, स्विकार आसतले, पूण ताच्या चड नाकारपणी आमी भोगूंक आसतले. दुसऱ्यान जेजू सतत उलयता. आमी एडवर्टायजां पळयतून आसता. एडवर्टायज म्हणटा आसतना आमचे आकर्शीक जावच्या खातीर साबार संगती तांतू घालतात, पूण निजू वचून पळोवंक गेल्यार थंयसर कितें तें आकर्शीत केल्लें गी तें नास. पूण जेजू तसो न्हय. कितें आसा गी तेंच तो सांगूंक आशेता. त्या देखून पयल्यान पयलें आपल्या शिश्यांक तो सांगता कितें गी म्हळ्यार तुमकां दोग दोनी आसतलीच. जे तर तूं म्हजे विशयांत उलयताय, म्हज्या नांवी उलयताय, खंडिसावन तुका दोग दोनी आसतली. मरणी आसतलें, मार्तीरपण आसतलें. ती जागवणी एका लेकार पयलेंच जेजू दिवंक शकता. त्या लेकार पळोवंक गेल्यार पवित्र सभेची चरित्रांत आमकां परत हीच जागवणी जेजून दिल्ली ती आमच्या दोळ्या मुखार हाडटा. आपल्याच शिश 12 जण शिश तांचे पळय 11 जण मार्तीर मरले. कित्याक म्हळ्यार तांणी धैर्यान जेजू तिची शिकोवण कितें तिणें आयकल्ली गी ती धैर्यान तांणी हेरांक परगटली. त्या देखून तांकां मार्तीरपण लाभलें. तांकां मात्र न्ही चरित्र पळोवंक आसता खंडिसावन ही दोगदोनी आमकांय आसा. जर तर आमचे दोळे आमी उक्ते केले तर भोवशा आमी ह्या दिसांनी चड आनी चड मापान असली दोगदोनी भोगता म्हणलें एक बगाप आमकां आसा. तिसऱ्यान जेजू एक जबाबदारी आमकां दिता. बेस्टेन्स उतरांनी आमी सांगल्या पावना. आमी सुन्या वागटा मदें वचूंक आसा. कोण ते सुन्या वागाट? जो कोण आमचे विरोध उलयतात, आमचे विरोध कामां करतात, ती जावन आतां सुन्या वागटा. आमी कशें हेचे शेळयां बरी. खंडी जावन ते सांगच्या तितले सलीस ना, सांगचे तितले सलीस ना. खंडी जावन मस्तू कश्टाचें काम तें. पूण जो कोण जेजूच्या नांवी येता खंडी जावन हे मिसांव संपूर्ण करूंक पावता. आमी वचोंक जाय वागटा बरी न्हय, आमी शेळयां बरी वचोंक जाय. आमी सरपा बरी चतूर जावंक जाय. कसलें तें चतुरपण आमी दाखोवंक जाय. कित्याक म्हळ्यार तें चतुरपण आमच्या जिविता मुखार आमी दाखोवंक आसा. आनी चवथ्यान जेजू एका रितीची तयारी तांकां करता. कसली तयारी करता? कितें उलोवंक आसा तुमी ताच्या विशयांत चड तकली आटय म्हणना. जर तर म्हज्या नांवी तुमी येता तर पवित्र आत्मो हांव धाडटां. तो पवित्र आत्मो म्हज्या विशयांत उलयतलो. तुमी खाली एक हातेर मात्र. वय आमी सर्वां हे मिसांव म्हूण दर्शनूक आसा. जेजून दिल्ले ते मिसांव 72 लोकां मात्र न्ही, जाणां मात्र न्ही. ताचे उपरांत जो कोण पवित्र स्नान घेतला
आमी सर्वांनी ते मिसांव मुंदरसून व्हरूंक आसा. असले मुंदरसून वेचे जबाबदारी आमच्या सर्वांचेर आसा. पवित्रान घेतिल्ले खरी एकलो मिशनरी जावन आसा. मिसांव कसले? मिसांव जेजूचे मिसांव. मिसांव म्हजे न्हय, हांव जावन कितेंच करूंक शकचो ना. हें जेजू क्रिस्ताचें मिसांव म्हजे मुखांतर संपूर्ण जावंक आसा. तर आमी कितें करूंक आसा? आमचो पुर्तो सहकार जेजूक कशें आमी आयकल्लें आमी जिवंक आसा. आमी कितें जियेता गी हेरांक प्रेरण दिवंक आसा. त्या देखून म्हाका न्हू हें मिसांवा खातीर दिल्ले ते इशारे आमकांय दिल्ले म्हूण आमी घेवया. कित्या खातीर जेजू आमचो सोडवणदार, आमचो पोसणार. तो आमकां सदांच राखता आनी सांबाळटा आनी ताचो मोग आमकां दिता. तर आज परत आमच्या पवित्रान केल्ली ती बसावणी परत आमी नवी करया. म्हणजे ते दिल्ले ते मिसांव पवित्रानांत आमी नेनाव पूण आमच्या आवय बापा मुखांतर पोदोन मोदन मुखांतर आमकां मेळ्ळें ते मिसांव जेजूक आमी परगट रितीन सुवार्ते जेजूची सुवार्ता परगट रितीन पासारची. तर आज प्रत्येक रितीन सांजूचे वासमच्या मजत एकाल जाय जाल्यार कुरपा कशें सांजूचे वासान जेजूची सुवार्ता ह्या थळार येवन परगट केली गी तशीच आमकांय ताची कुरपा लाभोवन दी म्हणून आमी प्रत्येक रितीन ह्या मिसाच्या बलिदाना मुखांतर मागया. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पददरा देवा बापा मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाम आनी मेमय आमच्या आनी पवित्र सभेच्या दबाव सर्वेस्पर मानून घे. सृश्टीच्या रचणारा सर मनशाच्या तारका आपल्या परजे खातीर सांजुजे वासान खतखतीक मोगान भेटयले मागणे आनी कालतेपणाचे सादें जिवीत तुका भोवमान वालय. हे सशगून आमच्या काळजांत वाडय आनी इतर निर्मळ काळसान ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची कळसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवा धेनवासुया. होय अशें आमी करूं पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वोदर आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूं फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. संतोष भरीत काळजान काळजाच्या उमाळ्यान तुज्या सेवका सांजुच्या वासा पासून आमी तुका दिन वाचताव. भावार्थाच्या आनी मागण्याच्या उजवाडान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो संगात जोडून खालतेपणाच्या आनी दुबळकायेच्या स्पिरितान जिवन तुवें तुका पळय सभेचो रक्षण जावन फावो केलोय. हें ताचें देखी बरीत पडजळीत जिवीत
आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान चळयता आनी ताच्या मागण्याच्या दरम्यान आमकां सर्गीचो आदार दिता. देखून वर्णूंक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गींच्या सरदुता भक्ता संगाती आनी सगळ्या तुज्या रसना बराबर व्हडा उल्हासान तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा. कित्याक तुजें तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या समया वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदें दिता अस्तमते पर्यान तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक आशा पळसा तुजो मैत आसाय. देखून बापा कालतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. तशीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच बरें जेवण जाता आसतना काळस घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षण मेळच्या तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत ते वारावतले. हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्था सगुण परगटुया. बापा आमचे सोडवण हे पासत तुज्या पुतान ससलेल्या कश्टा मरणाचो ताच्या आनंद बरीतपणा जिवंतपण असो आनी सर्गार सडण्याचो आमी भक्तीपणे उगडास करता. आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळयवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगाळ जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्येवन दाऊकार मरयेच्या तिचो पती भाग्येवन झुजे तुज्या धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या भाग्येवन झुजे वाजाच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळ्ळो. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा हे भले वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारान फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या सकरा फ्रांसीस आमच्या भगेन बापाच्या आनी पिटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पळय सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मनियरा बराबर तुज्या पुतान तुका सोडून घेतलेले सगळे पडचे संगाती
ह्या संवसारांत वाटसुरे तुज्या पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रितीमोगांत थीर कर. तुझे हुजीर तूं एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा, संवसारांशी पडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दये करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मरण पावल्ल्या भावा भयणीक आनी तुजे इश्टगतींत ह्या संवसारी अंतरिल्ल्या समेस्तान मैपासान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनांक ददोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या समे वरवीं ताचे उद्देश सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू दय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सुम्या जेजून दिल्ले तें मिसांव बऱ्या रितीन संपूर्ण पावोंक जाय जाल्यार कृपा आतां आमी देवा लागीं मागया आनी सांगाता जेजून शिकयलें तें प्रार्थना म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुज्यो कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायट सरस्वरा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दी. सर्गेचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशनांत रयतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर बुआकातांतली वाटय. जागस्वटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सौम्या जेजू क्रिस्ता तुवें जेजू धर्मदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांच्या रणय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशप्रमाणे तिका शांती देन एक वडान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सौम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवासो. माय मागसून एक वडा सगळ जावन एकामेकाक शांती दिया. शांती तुमकां. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढते आमची मागून देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढते आमची काकूळ देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. ही देवाची शिळी संवसाराचें पाप करता ती शिसांक आनी 22-70 जाणांक मिसांव पार धाडली ती आनी ही शिळी आमकां सर्वांक ताच्या मिसांवांत भागीदार केल्ली ती. ह्या शिळेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सर्व सुभागी. सौम्या तुवें म्हजे भितर तुमचे म्हाका भोवना तुज्या पासून तुज्या उपरांत म्हाका भलायकी मेळटली. सोमिया तुका उतरेकता तुज्या येण्यान बादो जाता सोमिया म्हज्या तुये काळजांत म्हज्या गिये चाळा तुजो हांव आशेता सोमिया तुका उतरेकता तुज्या येण्यान
धन्या विश्वासी तू मोगाळ सोम्या म्हाकाय विश्वासी राख धन्या सुखां दुखां पिडेन शोरायके एक मात्र आधार तू ये सोम्या सोम्या तुका अक्रेकता तुझ्या येण्याक दादो जादा सोम्या मुझ्या तुये काळजान मुझ्या जिये सांगा तुझो आशेता सोम्या तुका अक्रेकता तुझ्या येण्याक दादो जाता सोमिया मुझ्या तुये काळजान मुझ्या जिये सांगा तुझो आशेता प्रार्थूया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, ह्या बागी दिसा तुझ्या पोवण्या पळो दिवन आयल्या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या मुताची कुडी रक्ताच्या जेवणांत दोस केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. आमी सेविलेल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुज्या एकवटान जियोवची थान आमच्या काळजान सडय आनी सांज देवासाच्या परजडीत शिकोवणे आनी देखी वरवीं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची खरी खबर परगडूंक आमकां करपा दी. हें आमी मागता आमच्या सम्या जेजू क्रिस्त वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्पदेदार देव दाळ्यान तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सर्व वायटा विघ्नांतली निवारो. दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां भवार्थान बरवशान आनी मोगान तो बरो आनी तुमच्या कुटुंबाची न्ही बऱ्या करण्यानी सुफळ करूं. शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाचे कुशाप्रमाणे चलोवंक आनी अशे सर्गींच्या सुखा पावोवंक तुमकां फावो करूं. आनी सर्पदेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदां आसो. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटा. देवाचे देखून बसया. मोगाचेनो सांजूचे वाज बापाच्या पुणथळार संगाता मेळोवन मागून काळजाचे अत्रेक भावार्थान उचारून बरेपण जोडून आयिल्ल्या सर म्हज्या मोगाळ भक्तिकानो तुमचें जिवीत बरेपणान बरोवन दी म्हणून आम्हा समेस्त तांचें मागणें जावन आसा. आयच्या ह्या दिसाचें पवित्र सक्रामेंताचें आराधन मी तशें नियाळ दिवन भक्तीपणान वांटो घेवंक मुखेलपण दिल्लें जावन आसात. बाप मनोहर डिसोजा फरांगीपेट कॉवेंताचे सुपेरियर पाद्रेबानो सर भक्तिकांच्या नांवी तुमचो उपकार बावडता. आत्मीक बरेपण जोडूंक कुमसारा मुखांत्र सांगातपण दिवच्या कापुचीन फरांगीपेट कॉवेंताचे पाद्र्याब तुमकांय देव बरें करूं. सांज सेवास बाबा भोग्या पाणी तुका कृपा बाबा विघ्नासाने देखून बसया. हो सगळो हप्तो पावस येयल्यारी जुजेवाजाचेर बरवसो दवरून सबार ते सवांग हांगासर बरयल्लीं आसात. जुजेवाजाचेर पातयेवन तांणी बरयल्यांत आनी ताकाच हांव ती भेटोवन दितां.
आनी हांगासर आमी सांगाता मेळून एकामेकाच्या गरजा खातीर मागता आसतना देव आमचे मागणे आयकता. देखून हांगासर उपकार बावडून आयिल्ली कुटुंबांत समाधान संतोष फावो केल्ल्याक जुजेवाज बापाक अर्गां दिल्यान. जुजेवाज बापा लागीं मागिल्लें भुरग्याचें देणें लाबल्ल्याक सगळें कुटुंब उपकारी काळजान अर्गां दिता. सबार तेंपातावन मागलें चिंतनांतल्याचें की बरें काम मेळ्ळें त्या खातीर जुजेवाज बापाक अर्गां दिता. दुबईंत एकल्याक विजा लाबल्ल्याक सगळें कुटुंब अर्गां दिता. ते सवा बरी भलायकी मोतेची कुडीची मेळच्याक 13 जाणांक, बरें काम मेळोवंक 8 जाणांक, विजा मेळोवन परगांवांत वचोंक 4 चेडवांक बऱ्या गुणांचे सैरीक जावच्या खातीर मागला 13 जाणांनी. हाताची पांयांची गांठीची पेंगटाची पाटीची दूख गूण जावंक 11 जाणांक, बरें शिकाप जावन बरें काम मेळोवंक, कामांत बडती मेळच्याक, माथ्याचे केस चडची पिडा गूण जावंक, विकूंक अशे 2 जागे वेगळी विकून वचोंक, नव्या घरांत रावोंक वेताना सर बरें जावच्याक, घरकारणीची भलायकी बरी जावंक, रीण फारीक करूंक तांक तेगांक, BP शुगर तकली गुवळ एलर्जी आंगाची हाताची खतां गूण जावंक 7 जाणांक, एकल्याचें शुगर नॉर्मल जावन तकले भितर भोगची पिडा गूण जावंक, जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक बरो ग्राहीक फावो जावच्याक तेगांक, मानसीक पिडेतान गूण जावंक तेगांक, बरी न्हीद पडोवंक टेन्शन नासता काम करूंक दोगांक दोळ्यांची दिश्ट मेळोवंक, एकल्यान गांजा सवचे सोडून ड्रग्स नासता न्हीद येवंक कामांक वचोंक फावो जावच्याक, दिल्ले पयशे मेळोवंक आसचे पयशे तशे मेळोवंक आसचे पयशे पाटी मेळोवंक, सोरो सिगरेट तंबाकू सोडून घरांत समाधान मेळोवंक, पियूंत बरें शिकून आनी मोबायल उणें करूंक, धाकट्या पुताक MBAंत बरें मार्क्स मेळोवन पास जावच्याक, मस्कत ताका बरें काम मेळोवंक, गोवान बायले संगी मोगान एकवटान जियोंक ताच्या मतीक उजवाड मेळच्याक, कार ड्रायव्ह करूंक धैर्य ड्रायव्हिंग क्लास बऱ्यान कंप्लीट करूंक, शिकोवंक बरी मोत शिकल्लें मतींत उरोवंक 10 जाणांक, व्यार जाल्लो 12 सेंट्स जागो ताचें एग्रीमेंट बऱ्यान जावंक, चिंतल्ल्या मनशाक घर जावंक, आर्थीक समस्ये पयस जावच्या खातीर, भुरग्यांक बरी भलायकी मेळच्या खातीर मागता. SSLCंत बरें करून शिकोवन बरें मार्क्स काडूंक मतीक उजवाड मेळच्याक, जर्मनींत शिकोवन आसच्या एकल्यान एग्जामान पास जावन ताणें आशेवचे इंटर्नशीप ताका मेळच्याक, एका कुटुंबांक कॅनडाची विजा वेगळी येवच्याक, 2 ल्हान भुरग्यांची दोळ्याची दिश्ट बरी जावच्याक, 6 जाणां ल्हान भुरग्यांक बरी भलायकी आसच्याक, एकल्याच्या आंगाची खतां संपूर्ण गूण जावच्याक, भायल्या गांवांत आसचें एकल्याचें बिझनेस बऱ्यान चलच्याक, उडासाची सकत सारकी जावन पाटी मेळच्याक 2, एकल्याची पेंगटाची दूख पुरा गूण जावंक, उस्मडीच्या पिडेतावन गूण जावंक तेगांक, गोवान पुतान सोरोसून कुटुंबांत मोगान आसच्याक 4, परिक्षेंत बरयल्ल्याक बरें मार्क्स मेळच्याक तेगांक, गोवा बायल्यान भेदभाव करिनासतना घरांत भुरग्यां संगी मोगान जियोंक, गांवांत आयिल्ल्या कामांच्या चेडवान पाटी परगांवांक वचोंक, 10वेंत शिकच्या भुरग्यान बरें करून शिकोवन मुखार वचोंक, एका भुरग्याच्या माथ्यार फळ आसा तें बेगीनच नपयच जावंक, एकल्याक UKची विजा प्रोसेसींग जावन बेगीनच वचोंक जावंक, ह्या त्या सवां खातीर आनी आमच्याच काळजांत आसच्या सर्व त्या सवां खातीर आमी मागया. बरी भलायकी कुटुंबांत शेतसमारांत घरा भितर वैयक्तीक जिवितांत जुजेवाज बाप मागले आमकां दिता आनी त्या पातयेन ताच्या मुखांतर देवाक आमी देवाचो आदार मागया. आमी एकामेका खातीर मागता आसतना आमच्यो गरजोय पूर्ण जातात. देखून दिमी घालया, हात वयर करया. एक आमच्या पायक नमान मरियानान बापा ह्या पवित्र थळार पूर्ण थळार येवच्या हर एकल्याचे काळजाचे अत्रेक सुफळ जावं दी. बरी भलायकी बरेपण हर एकल्याच्या जिवितान लाभोवन दी म्हणलें मतीन धरून मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुजी राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार.
नामान मरिये कृपेन बरे समी तुझे संगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सेवी पोट तुझ्या कुशीचे जेजू भगवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो दी तसो तानिस्तान सर्वता आमेन. ह्या पुणतळाच्या बरेपणा खातीर येदळ पर्यंत वावरलेल्या कुमक केल्ल्या आनी हांगासर सेवा दिल्ल्या सर पाद्र्याबांक विविध रितींनी कुमक दिवच्या सर्व बऱ्या मनाच्या मनशांक जेवणाक जावं पुरो ह्या जाग्याच्या बरेपणाक जावं पुरो कुमक केल्ल्या हर एकल्याक जुजवाज बाप देवाची आशिर्वादां तांकां फावो करून दी आनी आतांय इगर्ज पुसची सगळे नितळाय सांबाळची हांगाची जतन घेतल्या हर एकल्याक जुजवाज बाप देवाचे आशिर्वादा फावो करून दी. भाग्यवन जुजेवाजाची लदीन सोमिया काकुळतामचीकर सुमिया काकुतमचिकर क्रिस्ता काकुळतामचीकर क्रिस्ता काकुतमचिकर क्रिस्ता आयकमका क्रिस्ता ऐकमका क्रिस्ता दयन आयकमका क्रिस्ता दयेन ऐकमका सर्गींच्या देवा बापा काकुतमचिकर देवा पुता संसाराच्या तारोका काकुतमचिकर देवा पवित्र आत्म्या काकुतमचिकर सांतिसिमा त्रिंदा एकाच देवा काकुतमचिकर गोंयच्या बेनवलींत जल्माल्ल्या सांजुजेवास बापा आमपसत विनंती कर आपल्या आवय बापयच्या देवासपणान वाडोवन आयिल्ल्या सांजुजेवास बापा आमपसत विनंती कर दुबळिकायाची जिणी जियोंचो गुर्त जावन रित्या पायांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजुजेवास बापा आमपसत विनंती कर सगळ्या केनारांत पवित्रपणाचो परमळ पासारिल्ल्या सांजुजेवास बापा बसत विनंती कर. श्रीलंकांत दगदोणेक सांपडलेल्या कातोलिकांची बिरमोत पावुल्ल्या सांजुजेवास बापा बसत विनंती कर. मोरये मायेचो सेवाक जावन आपणाक मोरये मायेच्या हातान समर्पिल्ल्या सांजुजेवास बापा बसत विनंती कर. भिकार्याच्या रुपार श्रीलंकाक वचोन नास जावन वेच्या कातोलीक बवाट जिवो केल्ल्या सांजुजेवास बापा बसत विनंती कर. कोंतांचे भक्तीपण आदारन मोरये मायेचो मोग आमच्या काळजांनी बरोवंक प्रेरण दिल्ल्या सांजुजेवास बापा बसत विनंती कर. कश्टान सांपडल्यांच्या गरजान पावोन तांकां बुजयलेल्या सांजुजेवास बापा आमपसत विनंती कर देवाचेर बावाट दवरन जिणयेंत आयिल्ले सर कश्टांवार दैरान सुसुल्ल्या सांजुजेवास बापा बसत विनंती कर. भुरग्यांक जल्म दिवचें भाग नातिल्ल्या पासो देवा लागीं विनाती करच्या सांजुजेवास बापा बसत विनंती कर. बावाट सांडून पयस गेल्ल्या शेळयांक एका गवळ्या काल हिंडांत हाडूंक वावुरलेल्या सांजुजेवास बापा बसत विनंती कर. देवाच्या मोगाची गोठसाण साकोन सर्वांक देवा सरशी हाडूंक पेसाडिल्ल्या सांजुजेवास बापा बसत विनंती कर. देवाचे शेळये संसाराचें पाप काडटले देवाचे शेळये संसाराचें पाप काडटले देवाचे शेळये संसाराचें पाप करतले नोवेनाचे मागणे ये सांजुजेवास तूं आमचो शारोती जावन आसाय आनी सर्गींत हांव देवाची बेसांवां आमकां वांटीत आसाय. तुजें जिवन आमकां एक आदर्श तुवें चल्लेली वाट आमच्या क्रिस्ती जिणेक मेल फांगत तेच वाटेन आमी चलच्याक तुजे तावन प्रेरण जोडटाव आनी आमकांच तुज्या गोपान समर्पिताव. सांजुजेवास देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेटतलें. तुज्या जिणयेन देवाचो अपरिमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तस्सो मोग हजारो लोकांक वांच्याक तूं सुटसुडीत जालोय. अंधकारान बुडोवन आपल्या जिणयेची वाट वगडायलेल्या सरशी तूं धांवलोय. तांकां जिविताचें उतर परगट कर सक्रामेंत दिवन देवा सरशी हाडलें. हे मिसांव करतना तुका पुरासण जाल्ली म्हूण ना. कश्ट म्हणलें तुवें लेखलें नाय. असलो स्पिरीट आमच्याय काळजांनी किर्लात घाल. देवाचें उतर परगट करूंक आमची काळजां उर्बेस्त कर. पेल्याच्या बाच्यावे विशयान चिंतूंक आमकां शिकय. सांजुजेवास दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आसलेल्यांचो तुवें विशेश मोग केलोय. तांच्या गरजांक तूं पावलोय. तांची दुकां तुवें पुसलीं. तांच्या जिणयेन नवो भरवोसो हाडलोय. जेजूच्या ल्हाना बावडांच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुज्या जिणये मरिफा शिकयलें आसता. जेजूचें सारकें दुर्बळ्या पिडेस्त आनी कश्टांतल्यान थंय पळेवंक आनी तांच्या सेवेक लागोंक आमकां प्रेरीत कर. सांजुजेवास ह्या संवसारी देवाच्या हातेर तूं जावन आसलोय. देवाची विशेष मजत तुजे सोमें आसली आनी साबारांक देवाचो आदार मेळाचो केलोय. आज सरकारासान देवा संगी तूं आसाय. थंय तावन तुजी मोगाळ दिश्ट घाल आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय. आमचें जिवन तुका उक्तें करता. आमच्या जिणयेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुजे मुखार हाडटा. आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमचे पासो देवा लागीं माग.
या घडये या म्हज्या गरजां बसत देवा लागीं विनाती कर. माऊनपणी आमच्यो गरजो सांजुजे वास बापा मुखांत्र सर्गींच्या बापाक समर्पून दिवया. सांजुजे वास देवाच्या मोगाळ वेंगेतावन केदींच पयस वचोंक आमकां सोडी नाका. दुस्मनांच्या सर पासांत जावन आमकां राखोन व्हर. बावाडटाक हाटवेच्या संगतींक बली जावंक दिवं नाका. जेजून दाखयल्या वाटेन चलोवंक मोरये मायेच्या गोपांत रावोंक आमकां तुजो आदार दी. अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पयणा उपरांत तुजे सांगाता देवाच्या सर्गीच्या घरांत सस्नाक जियोवचें भाग आमकां मेळा अशें कर. आमेन. सोम्याचे नावे आमचो आदार. ताने रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्गींच्या बापा विविध तरांच्या दुखीक पिडेक कश्टांक आनी अडचणेक संपडलेल्या थंय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विस्मितां करून दाखयलां. तेच परी तुज्या सेवका सांजुजे वासान आपल्या जिनी आनी मोरणान जायती अजापां करून तीच मोवळाय लोकांक दाखोवन जायत्या पवित्र सभेच्या गोपांत वडोवन हाडली. ताचे विनवणेन आमचो बोवार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्या भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले अनवरांतले आमकां निवार. हे घडये आमी उसारिल्ल्यो आनी उसारिनांतल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी कशी वयतर हे उपकार आमकां फावो करून मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आज सांजुजे वासाच्या नव्यानाच्या दिसा ताका आमी मान करता. ताची महिमा आनी संतोष एका देवतावन येता. तसो देव आपल्या आशिर्वादाने तुमकां बरो. सांजुजे वासाच्या विनवणेन सगळ्या पिड्यांतले सगळ्या वायटांतली तुमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी जिविताच्या मेटांनी चलोवन तुमी वाडोवंक शेकी सेवे साकरेची मनशां जावंक तुमकां पवित्रात्म्याचें बळ मेळ्ळो. सांजुजे वास सर्गींच्या राजांत बापाच्या एकवटान आमच्या खातीर विनंती करता म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष परीच आसा. तुमी सगळीं त्या मापान बसलेल्या घरांत भगेंतपणाचो मुकुट जोडून ससनाक संतोष भोगूंक फावो. आनी त्यास सोडून दरा देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचेर सदां आसो. Jesus socorro, तुझी साल संदेशासो प्रसार केलो. विज्ञान वारान कष्टानी दुकान दुबळ्या कट्ट्यांक मोगा आदर तुवें दिलो. सांजुजे वास बाबा ओगळा पानी मागतो
देवास बापा आम्हा पासून विनंती कर भगवंत कृष्णाचे कृपेन वर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन.